एसटी अधिसूचने उपरांत समाजाच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री भेट घेऊन मानले उपकार. सुभाष फळदेसाय आल्टन डिकोस्टाचे भवितव्य अधांतरी. काँग्रेसीन कांयच केलें ना. भाजपान पुराय केली एसटी समाजाची आरक्षणाची मागणी. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची गर्जना. 12 वर्सां कित्याक लागली काँग्रेसाचो प्रश्न. ऑफिस कोणाचेय उक्ते जावं फोंड्या भाजपाचो उमेदवार येतलो वेचून सुदिनाचे विधाना उपरांत भाजप उपाध्यक्ष नवीन सावयकाराचे प्रत्युत्तर. सावड्डे 70च्या काजरेघाट घसघशीचेर विद्यार्थ्याक बुडून मरण. वास्कोच्या हाय सेकंडरीचे 23 भुरगे गेल्ले ट्रॅकिंगेक. घटनात्मक तत्वाप्रमाण आरोपांक शिक्षा करप होच न्याय व्यवस्थेचो उद्देश न्ही. दोशी सुदारपाची संद दिवपाक जाय. मंदार सुर्लकार प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे खास निरीक्षण. तमनार वीज प्रकल्पाक केंद्राचो हिरवो बावटो. पर्यावरण मंत्रालयाच्या रिजनल एम्पावरमेंट कमिटीन प्रकल्पाक दिली इन प्रिन्सिपल मान्यताय. दिल्ली एनसीआरात उटंगराचो पावस. कितलेशेच कडेन ट्रॅफिक जॅम. यूपीच्या 30 गांवां हुंवार. उत्तराखंड बद्रीनाथ गंगोत्री हायवे बंद. सुखबीर बादल हांणी दिल्ली घेतली पीएम मोदीची भेट. पंजाबात परतून अकाली भाजप युतीचे संकेत. थायलंडात इयत्ता 9च्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत केलं ओपन फायरिंग. त्याआधी घरात आजी आजोय घेतिल्लो जीव. एकूण 9 जाणांक मरण. हुती बंडखोरांचो येमेन. सौदी अरेबियाचेर हल्लो. येमेनाच्या 58 सैनिकांक मरण. सौदीत 11 जाण जखमी.